ल्यूक. शिडूक कारबारी वपार. चॅप्टर 16. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें. कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदोम आसलो. ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचें सोंशें वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकोतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुगदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुगदोमपण कान घेता म्हणटोच हांव आतां कितें करूं? खणूंक म्हाका सोकत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. शाब्बास, कळ्ळें म्हाका मुगदोमपणावेलो निकलायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका येवजलें. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रिणकार्याक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितलें देव आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. मुगदोमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र. बॉस हांगा आनी बेगीन ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देव आसाय? ताणें पत्तीपाल केलो, 100 खांडयो गोवो. मुगदोमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपत्र घे आनी 80 बरय. तोजवीतें आपलें काम केल्लें म्हूण दोनयान त्या नादबुदीच्या मुगदोमाक वन्निलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्यान लागीं चलता घोलतना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवेतीचीं. संवसारांतले गिरेस्तकायेचो सारको उपयोग. तर हांव तुमकां सांगतां, गिरेस्तकाय बुरशी, पूण तुमकां इश्टिणीं जोडून घेवंक तिचो उपयोग करात. अशें ती अंतरून वेतली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतलीं. जीं एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेचीं तीं उंच मोलाच्याय वस्तूंनी खात्रेचीं, आनी जीं एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खोटीं तीं उंच मोलाच्या वस्तूंनी खोटीं. म्हणटोच जर ह्या संवसारांतले मेळ्ळे गिरेस्तकायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर खरी असल गिरेस्तकाय तुमच्या हातांत घालूंक कोण तुमकां पातयेतलो? देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्यो न्हय त्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावंक नात, तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां? देव आनी गिरेस्तकाय. खंयच्याच चाकरान दोनयांची बरोबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बराबर गिरेस्तकायेची गुलामां जावं नजो. दोन गिरेस्तकायेक लोबदल्ल्यांक शिडकावणी. हें सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायेक लोबदल्ले फारिजेव ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदतात ते तुमीच ते, पूण देव तुमचीं काळजां बरो वळखता. तर मनशां उंच मोलाचें म्हूण लेखतात तें देवा मुखार कांटालो. समृद्धीचें आनी प्रवाद्यांचें मोल. समूत आनी प्रवाद्यांची शिकवण जुवांच्या काला पर्यान चलताल्यो. ते मेरेन देवाचें राज परगट जाता आनी तातूंत भितर सरूंक सगळीं नेट कोत्तात. समृद्धींतलें एक कुस्कूट भायर पडचे परस सर्ग आनी प्रितूम नपयत जावंक अदीक सोंपें. लग्नाची गांठ मोडूं नजो. जो आपले पत्नीक सोडून दुसरे लागीं लग्न जायत तो परतवार कोत्ता, आनी घोवान सोडलेले बायले लागीं जो लग्न जायत तोय परतवार कोत्ता. गिरेस्त मनीस आनी लाजार वपार.
कोणें गिरेस्त मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक सोन्नी वस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा बरीं बरीं जेवणां करून दादोशी जियेतालो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चवणांनी भरोन ताच्या दारवंट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्तकायेच्या मेजा वेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणीं लेगून येवन ताचीं चवणां लेवतालीं. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्राहमाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोंडांत आटेबिटे भोगता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक पयस देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राहम, बापा, म्हजे चुचुरे धर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करूंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां. आनी अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास तर. म्हणटच आतां तुका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंकय जायना. कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोटें व्हडलें पातळ थिरायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय ह्या वळवळ्यांचे स्वातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्राहमान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. पूण ताणें परतून म्हणलें, तशें न्हय, अब्राहम बापा मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते जिवीत बदलतले. शेकी अब्राहमान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकोनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. देवाचें उतर हें.